विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रमू कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता. ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही आमगेले संस्कृतीचे परब खाण जेवण आणि अनेक विषय तुमगेर मुखारी प्रस्तुत करतांती. ह्या कार्यक्रमाक आमगेलोटू आसंती श्रीमती नम्रता नागराज शेणे. हांनी एक गृहिणी. वज्जूचे हांगेल हव्यासू. वज्जूच म्हळ्यारी सಣ್ಣ सಣ್ಣ पुस्तक न्हय, रामायण महाभारत भागवत तसले महान ग्रंथ पुरा वज्जूचे अभ्यास आसा हांकां. हांनी संस्कृताचे कोविद परीक्षा पास केलेले आसा. तशीची सुर सरस्वती सभाचे प्रवेश परीक्षेक तयार करता आसंती. हांगेल हव्यासू शिवोंचे आनी करकुशल. हांकां आमगेल ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. आमगेले अनेक अतिथी तिवय पवित्रा प्रशांत पै म्हण सांगून एक गृहिणी जाल्यार हांनी एक कलाविदे. व्हडोड कलाकृती पुरा हांनी रचन केलेले आसा. हांगेल घरकडे हांनी चेडूवांक भायल मनशांक विशेष जावन सिनियर सिटिजन्सां तांकां ड्रॉइंग आनी पेंटिंग क्लास करतांती. हांनी दुबई आसतना ते एक स्कुलांतू हांनी ड्रॉइंग टीचर जावन केलो वर्ष काम केलेलें आसा. तशीच हांगेले भजन नृत्य संगीतांतू हांकां मस्तू अभिरुची आसा. हांकां वरकेन आमगेल ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. आजी गुरुपौर्णिमा एक शुभ दिवस. आम्ही आजी एक चर्चे मुखांतर तुमगेल मुखारी गुरुपौर्णिमेचे महत्व प्रस्तुत करतांती. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सक्कड जनाक गुरुपौर्णिमेचे शुभाशय. आषाढ शुद्ध पौर्णिमे ह्या दिवसू सगळे प्रपंचाक परमोच्च संदेश दिलेले आमगेले आदिगुरु व्यास महर्षीले जन्मदिवस. ह्या दिवसाक व्यास पौर्णिमे म्हण वरकेन आम्ही सांगतांती. ह्या शुभ दिवसू आम्ही सक्कड जन व्यास महर्षीले स्मरण करूया, तांकां प्रणाम करूया. तशीची सक्कड गुरुवर्यांक उडगास कोन घेवन तांकां आम्ही नमन करूया. आमगेले भारताचे संस्कृतींतू हे गुरुस्थानाक मस्त महत्व आसा. गुरु म्हळ्यार एक शब्दाचे अर्थ विशालू. गु म्हळ्यारी अंधकारू, रु म्हळ्यारी उजवाडा दिक्क म्हण सांगून. एक गुरु एक शिष्याक कळका दाखोवन म्हळ्यार अंधकारा दाखोवन उजवाडा कडेन तशीची अज्ञाना दाखोवन सुज्ञाना कडेन आपोवन व्हरता. ताकाच एक श्रेष्ठ गुरु म्हणून आम्ही सांगतांती. व्यास महर्षीले महिमे अपार. व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे. तश म्हण सांगलारी व्यासूची विष्णूल एक रूप, विष्णूची व्यासाल एक रूप म्हणून सांगेत. व्यासोचिष्टम जगत सर्वम म्हणून सांगतांती. तश म्हणारी व्यास महर्षीक गोत नतिले एके बरे नतिले विषयू ना म्हण सांगून तशें असल एक श्रेष्ठ महान व्यक्तीक उडगास कोन घेवचे आमगेले भाग्य म्हणून सांगेत. वय फुडें कालांतू गुरू लगी वेद शिकून ते मनन आनी स्मरण करूनची शिष्य मुखावयल पिळगेक ते शिकयता आशिल्लींची. तसले अगाध आमगेल वेद राशीक 4 भाग करून विंगडन करून ते शिकूक सुलभ करून दिलेले व्यास महर्षीन. ताकाची तांकां वेदव्यास म्हूण सांगताची. इतले न्हय, तांणी 8 पुराण आनी ब्रह्मसूत्र हे पुरा बरयला. तशीच सामान्य जनाकय वेदाचे एक ज्ञान मेळ म्हणून महाभारताचे रचन केले. महाभारतांतू 8 पर्व आसा आनी 1,00,000 श्लोक आसा. महाभारत केवल गात्रांत मात्र न्हय, महत्वांतूय महान जावन आसा. हाचे प्रमुख कथावस्तू पांडवनी कौरवाल काणी जाल्यार वरकेन मस्त उपकथा नीतिकथा हांतू आमकां पळोवच्या मेळटा. हाचेनी आमकां वेदाचे उपनिषदाचे ज्ञानवय मेळटा. प्रति एक मनशाले स्वभाव प्रतिनिधी करचे मस्त पात्र हांतू आमकां पळोवच्या मेळटा. ताकाची म्हणटाची व्यासान महाभारतांतू बरे नतिले हे जगतांतू ना. हांत आशिल विशयू सगळे जगतांतू आमकां पळोवच्या मेळटा. हांतू नतिले हे जगांतू ना.
अशें म्हणटना कळटा न्हू आमकां व्यासाल महिमा तागेल ज्ञानशक्ती कितले अगाध म्हणून. वै वै विष्णु सहस्रनाम भगवद्गीते पूर तंत दाखवून वयलं आणि श्रीमद भागवत पळत आणि रचन केलेलं आणि श्रीमद भागवतांत विष्णुलेची अवतार आशिल्ले कृष्णाल काणी कितली चंद कोण दाखयला त्यांनी आणि ते आमकां भक्तीचे मार्ग दाखोवन दिता. बौद्धिक अज्ञान दाखोवन आध्यात्मिक ज्ञान आमकां दाखोवन दिता. तशें देखून आयच्या दिसाक ते आमगेले विष्णू वेदव्यासाक मिगेले कोटी कोटी नमस्कार. वय आमगेल्या भारतीय संस्कृतींतू हे गुरु शिष्य परंपरे अनादी काला दाखोवनूची आशिल्ले. फुडली कालांतू गुरुकुल पद्धती म्हूण सांगून आशिल्ले. शिष्यातांनी गुरुले घरकडे वचून म्हळ्यार तांगेले आश्रम वचून थंय समग्र शिक्षण घेत आशिल्लीं ती. ते गुरुले आनी गुरु पत्नीले सेव करून तांणी शिक्षण प्राप्त केलेलें आसा. एक उतरां सांगता ती गुरुची सेवा देवाची सेवा म्हूण सांगून. म्हळ्यार तुम्ही गुरुल सेव केल्यार देव वरकेन प्रसन्न जाता, देव वरकेन पावता म्हूण सांगून. वय द्वापर युगांतू कृष्ण त्रेतायुगांतू राम वय गुरुकुलाकच वचून शिकिलीं नवे. थंय रायू आनी सामान्य मनुष्य म्हळेले भेदभाव नाशी तांकां शिक्षण दिता आशिल्लींची. प्रति एक मनशाकय एक साधन कोरता जाल्यार निर्दिष्ट लक्ष्य आसूका आनी फाटीबालाक एक समर्थ गुरू आसूका तेन्ना मात्र ते लक्ष्य पावचे साध्य जाता. पुराणांत मान इतिहासांतू येशील पुढे इतिहास म्हळ्यार फुडली काला रायाले आसतनांतू तांकां एक गुरू म्हूण आशिल्ले. त्या गुरूक एक प्रत्येक स्थान आशिल्लें. त्या गुरुल्या मार्गदर्शनार तांणी चलता आशिल्ले. तशी उदाहरणेक शिवाजी गुरूक समर्थ रामदासू, अक्का बुक्काक विद्यारण्य आनी चंद्रगुप्त मौर्याक चाणक्य. तशी पूर जणाक एक गुरू आशिल्ले तांगेले आस्थानांतू आनी तांणी ते गुरू मेळ्ळेलेच पळय एक मनशाक कसनय ताण साधन जावका जाल्यार एक गुरू जावूका तागेले मागशी. वय अब्बा खंडित आता स्वामी विवेकानंदाला एक अपार ज्ञानाची मागशी रामकृष्ण परमहंस म्हळेले एक शक्ती आशिल्ले म्हण आमी पुरा वाज्जिला मस्तू काणी अंतनी पुरा. तशीची रामकृष्ण परमहंसान नरेंद्राला मात्यार हात दवरली कुडले तागेल भितर एक अनुभूती जावन तो नरेंद्र शिलो विवेकानंद जाता. सो रामकृष्ण परमहंसा नरेंद्राक विवेकानंद कोरका जाल्यार ताणे सगळे मानव जनांगाक एक सेवे कोरका म्हळेल रितीरी ताका तयार केलेले आसा. सो हे गुरु आनी शिष्य म्हळेल एक संबंधाक रामकृष्ण परमहंस आनी विवेकानंद एक आदर्श उदाहरण नाही मा. वय 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 अबा. तशीच आमी एक घर घेतल्यार प्रति एकल्याकय आवसूची प्रथम गुरू जावन आसा. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು म्हणतात नवे. तशीच एक चेडू आनु अम्मालेगी तांकां पळोवन तांगेले आयकून नवनवो विशय शिकता. प्रति एक घराकय ताजीच एक आचरण संस्कार आसा. आनु अम्मा तांणी ते स्वता पालसून त्या चेडूआ शिकोवन ती परंपरा मुखार शिटाची. आतां आमगेलेची खाण जेवण आचरणां रिती रिवाजू हो पुरा तशी मुखार सुन येयल नवे. आतां आमी जाल्यार वय रांदप आनी रीत रिवाजू हे पुरा आम्मालेगी शिकिल्यांची. तशीच जीवन म्हणलें की कष्ट सूख आशिल्यांची. कष्ट येयल तेदना समस्या आयल तेदना ते हातपाय घालून अशी कशी धैर्यान एदुरसूका म्हूण आमी आम्मालेगी शिकिल्लीं नवे. हा तशें म्हणटा म्हाका एक उडगास जाता. फुडें आमगेल्या अन्नान स्तोत्र म्हणून आशिल्लें सदय ते स्तोत्र आमी आयकून आयकून आमी शिकलेची. आमी कांय बैसून शिकनीची, अन्नान म्हणटनाच आयकून आयकून शिकलेची. तशी दिव जळयतना अम्मान भजन स्तोत्र पुरा म्हणून आशिल्लें तेन्ना भजनय आमी आम्माल्यागी शिकलेची. ते फुडली भजन पुरा कितली चंद न्हू. आतांय ते आमी म्हणटा आसच आमगेले चेडूआ मुखार शिकोवचे, चेडूय म्हणटा आतां. आनी म्हाका एक उडगास जाता कसो म्हळ्यार आमी सान आसतना बापा मान काणी सांगू आशिल्ले. न्हिदोच वेळा आमी काणी आयकूच आशिल्ले. त्या काणींतू महाभारत रामायण कृष्णाल पाटू तशी मस्त मस्त पुरा काणी सांगून दिता आशिल्ली. तशी हांव तिगेली काणी आयकून आजी म्हाका एक ती एक गुरू शिजल न्हू तीण न्हू शिकयलें. ते देखून आमी घर एक विद्यालय म्हूण येता. घरांत आशिल्ले आमगेले अम्मा आनू बाप्पा मा अज्जो पुरा जाण आमकां गुरू समान. वय अब्बा
खंडित तू अम्म म्हणून सांगताना म्हाका मेगेल अम्माले उडगास जाता मेगेल अम्माक मणिपाल अंतशिले सी जयंतक्का म्हणून सांगतशिलें ती म्हाका मात्र अम्म न्ही ती सक्कड जनाक एक अम्म जावन आशिल्ली तशीच आजीकय तिका एक गुरुल स्थान दिलेलें आसा ती सान दाखून हे दत्ताले आराधने आणि गुरुचरित्र पारायण तिणें केल्लेलें आशिल्लें तशी सामाजिक जावनूय तिणें मस्त काम केलां तशीच मेगे ल्हान वर्केन निस्वार्थ सेवेरी ताणें एक समाजा काम जीवन पर्यंत केल्लेलें आसा तस जावन हे सामाजिक जावन धार्मिक जावन आध्यात्मिक जावन आमी कशें आसका म्हळ्यार हेंच आमकां एक प्रेरणे तशीच आज्जो मामा मामू माई पच्ची हांनी दिलेले एक मोगू हांनी दिलेले एक संस्कारू ते पुरा आमकां एक जिवनांतू मार्गदर्शन म्हणून सांगेत आमी सगळे हांगेल जीवन सत्य धर्म निष्ठे म्हगेले आनू अम्मा अज्जो मामा कोणी आसच्या पुरो आनी पुरा एक सत्यार चल्लेलें आसा त्याच आमकां एक आजी आदर्श प्राय म्हूण सांगून हांव केन्नाय उडगास करून घेता आनी आतां कालांतू हे पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट लाईफ स्किल्स कोर्स म्हणून 1000 कटले रुपये दिवन पुरा पेटयतात पळय चेडवांक त्या पुरो आमकां ते घरकडे सहज जावन जालेलें आसा आतां आमी कसं आलोचन करता म्हळ्यार बरी भौतिक ज्ञानाक मात्र आमी ಒತ್ತು दिता संती पुस्तक ज्ञानाक म्हळ्यार चेरडान एक स्कूला वचका लायक कॉलेजा वचका मार्क घेवका तशी एक व्हड काम मेळका मस्त सांबळ घेवका गम्मत करका हें आमगेलें एक जिवनाचें उद्देश जाला जाल्यार हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार बरी भौतिक ज्ञान न्हय म्हळ्यार तावे जावका जाल्यार ताजी ಒಟ್ಟು ताका आमी सीमित जावच्या नज ताजी ಒಟ್ಟು सामाजिक जावन नैतिक जावन मानसिक जावन भावनात्मक जावन धार्मिक जावन आध्यात्मिक जावन आमी आमगेल चेडवांक सिद्ध करता आसावे तसं एक परिपूर्ण शिक्षण व्यक्तित्व विकसन म्हणटा पळय त्या शिक्षण आमी आमच्या चेडवांक दिता आसावे म्हणून सांगून आमी चिकेची आमकांच एक अवलोकन करचें जाल्लें एक काल आतां आयला म्हूण म्हाका दिसता वय आम्ही आमगेल मालगड्या लागी मस्त पुरा शिकल्यांती तांगेल जीवनाचे अनुभवूची आमकां पाठ जावन आसा तशीच आमी कोणा लागींची चांग विशयू शिकयत तशी आमी एक आतां हे गडबिडी धावंत युगांतू चिकेची ताळमेरी पुरसोतेन पळयल्यार प्रकृती वय आमकां अनायास जावन मस्त विशय शिकयता आतां एक उदाहरण सांगची जाल्यार सूर्य चंद्रू करेक्ट वेळेर येताची तांगेल कर्तव्य करताची हे पळयतना आमकां आमी आळसाय सोडून कर्तव्य निश्ठे आमी वय शिकू का म्हूण दिसता न्हय तशीच एक आंबेरुकाक फातर मारल्यार वरकेन आंबेरुकू आमकां एक गोडू आंबो दिता हे पळयतना आमी ताजी देखून निस्वार्थ प्रेम शिकयत न्हय कांय लोक कसं एक सन खाण पळयल्यार तागेल बळगाक आपोवन खाता हे पळयतना आमी ओटू मेळनासका वांटून खावका म्हळ्यार एक पाटू मेळना हाजेन आमकां वय तू प्रकृती म्हूण सांगतना म्हाका श्रीमद भागवताचे उद्धव गीता उडगास जाता हांगा हे प्रस्तुत म्हणून म्हाका दिसता श्रीकृष्ण परमात्मो तागेल स्नेहितू उद्धवाक एक काणी सांगता यदु महाराजू मस्तू चिंताक्रांत जावन अरमने सोडू तो सीदा रन्नादी कಡೆ वता आसता ताका एदूर जावन श्री दत्तात्रेय गुरू हसतची खुशी खुशेरी उड्डून येता आसता हक्क ताका पळोवन आश्चर्य कोणी इतली कुशेरी कशी आसच्याक साध्य आसा तो तागेला वता तागेल पांयार पडता पोणू सांगता गुरुवर्या तुगेल हे खुशीक इतली कारण कसला तज रहस्य कसला म्हूण सांगून निमगेता तदना दत्तात्रेय हसता हसता सांगता मेगेल खुशीक कारण हे प्रकृती म्हूण सांगून थंय दाखून हांव 24 गुरूक घेतला म्हूण सांगून हाका आश्चर्य जाता होच एक गुरू परमश्रेष्ठ गुरू हक्का 24 गुरू तुका संसारू ना तुका मोग करतल ना ती तुका कसलेची एक मागशी मुखार ना जाल्यार तू कशी अशें साध्य आसा प्रकृती दाखून तसल तू कसं घेतला म्हूण सांगून हो निमगीता तदन गुरू सांगता प्रकृती दाखून आमकां पळोवच्याक मन असल्यार मस्त विशय आसा 24 गुरू म्हळ्यार 24 गुरू हांव तांकां घेतिल्लो आसा तो सांगता ताजें वर्णन करता आकाश भूमी समुद्र वारे सूर्य चंद्र अशीच प्राणी पक्षी सन एक कीट वरकेन आमगेल गुरू जेवच्या साध्य आसा
तितले नाही तो सांगता एक वेश्य वरकेन आमगेले एक गुरु जावच्याक साध्य आसा म्हण सांगून तो सांगता. तशीच तो 24 गुरुला वर्णन करता, ताची विवरण दिता. यदू महाराजाक भारी खुश जाता. म्हळ्यार एक सन्न सन्न वस्तू वरकेन आमी शिकच्याक कितलो आसता म्हळ्यार एक पाठू ताका मेळटा. हे विषय उद्धव गीतांतू आस. कोणाक एक आसक्त आसता रे श्रीमद भागवत उदारकरांती वाज्ययांती म्हळ्यार भारी चंद एक वर्णन केलेलें आसा. तशें जावन हांगा म्हळ्यार आमकां समय अभाव आशिल्ले निमित्त ता पुर्ती म्हाका सांगच्याक जायना. सो तुमकां आसक्त आसल्यार तुमी खंडीत ह्या वाज्यूयात. दत्तात्रेय म्हणटाना म्हाका गुरुचरित्रेची उडगास जाल्ल्या. सरस्वती गंगाधरान गुरून आमकां त्या गुरुचरित्र बरोवन दाखयला, चंद कोन वर्णन केला. त्या गुरुचरित्रेच्या पारायण मस्त जन करताची. त्या गुरुचरित्र पारायण केलेल्या जनाक मस्त चांग संपत्तू, अभिवृद्धी, सुख, शांती घरांत येता. ते एक गुरुचरित्र मेळ्ळा. कामधेनू असल्या वरीची कामधेनू पण आमकां निमगिल्याल पुरा दिसता तशीच त्या गुरुचरित्र आशिल्ल्या घरांत गुरू सानिध्य आसकी. तशी त्या गुरुचरित्र वाजिल्याल मस्त जन आसती, मस्त पुण्य घेतिले हे आसती. आनी तांत ब्रह्म विष्णू महेश्वर त्या एक जाणाले रूप आयिल्लो वा. त्या देखून दत्तात्रेयाल उपासन केलेल्या जनाक पुरा देवाल्या आशीर्वाद मेळटा. होय, अध्यात्मा प्रकार गुरु म्हळ्यार मनुष्य आणि देवाक एक जोडसूचे कोंडी म्हणून म्हणटाची. कशी सूर्य ह्या जगताक उजवाड दितकी तशीच गुरु आमगेल जीवनाक जाय आशिल्ले ज्ञान म्हळ्यार एक उजवाड दाखयता. तशीच पुराण जाल्ले, इतिहास जाल्ले, आध्यात्मीक जाल्ले आनी आमी आत्ता काला कशें आसा म्हण पळया. गुरुल्यानी टीचराल संबंध, शिष्याल संबंध. आतां तूं 25 वर्स दाखोवन शिक्षण क्षेत्रांत काम केलां, तशी तुगेले आनी तुगेले शिष्याल संबंध आतांय तशी आसकी. तुम्ही सांगला म्हणकेची शिक्षण क्षेत्रांतू मस्त बदलावण जालेलं आसा. गुरु शिष्य संबंधांतूय बदलावणी आसा, बेळवणिगे वरकेन आसा म्हूण सांगयत. जाल्यार म्हाका दिसची कसा म्हळ्यार आजीकय चांग गुरु आनी चांग शिष्य खंडीत आसंती. आत्ता कालार म्हणची म्हणकेची शिक्षक आणि विद्यार्थी हे एक हुद्दे नाही, एक स्थान वरकेन नाही, हंगे एक संबंध आसा. आमगेला विंगड विंगड रितीचे संबंध आसा. आतां आनम्मा चेडुवां, बाब्बाव, बोब्बयण्यो, स्नेह संबंध तशे विंगड विंगड रिती संबंध आसा. हे शिक्षक आणि विद्यार्थी म्हळ्यार हे पुरा संबंध ಒಟ್ಟು केलेलं एक रूप म्हणून आम्ही सांगेत. आता उदाहरण एक बालवाडी स्कूलांतू एक सांज चरडान रडताना एक आम्मशी त्या चरडा उक्कोळणू पोटोन घेवन मोग केलेल्या टीचर्सांक आमी पळयनी. तशीच घरकडे दुर्बळपण दुड्डुना पुस्तक घेवका चरडाक ते सांगच्याक जाताना तागेले एक कष्ट कोळणू एक उपाध्याय जाल्लो तो गुटारी त्या चरडाक दुड्डू दिलेलं उदाहरण नाव. तशीच एक हदिहरया संदर्भांतू मनाक जाल्लेले एक क्लेश कोणाला सांगून घेवचे म्हणून चेडुवांक कळना केलोपटी त्या परिस्थिती अर्थकोन घेवन तांगेल मनस्थिती अर्थकोन घेवन तांकां समाधान सांगिला गुरु आजिकय आसंती. तशीच शिक्षणानंतर आणि कसाला बा म्हूण यच्चन काडचे एक शिष्याक एक उद्योगाचे मार्ग दाखोवन दिलेले गुरु आजिकय खंडित आसंती. आमगेल मध्यंतू आजिकय आसंती. तशीच मोग करतले भक्ती करतले शिष्य वर्केन आजिकय आसंती म्हणून म्हगेले अभिप्राय. तांणी तुका काही जो मेळटा ना आतांय तुगेले गुर्त धरता की मस्त वर्स जालें न्हू तूं शिकोवन चेडवां पुरो सान दाखोवन शिकोवन आतां कितले व्हड जावन आसताले तांणी. वय खंडित हांव आनीक शिक्षण क्षेत्रांत आसा चेडुवां आमी शिकोवन कितले वर्स जावन नंतर मस्त मस्त व्हड दार्ली मनशां बायल मनशां सांजचो चेडुवां घेवन सडन भायर वताना आतां एक मार्केटा वताना देवस्थाना वताना एक मॉला वताना एक परगांवा वरकेन मॅम म्हणून म्हगेले दूर रपतना केलो पटी गुर्त मेळना. तांणी जावन उलयतना मस्त खूश जाता म्हळ्यार आमकां तांगेले गुर्त मेळना. तांणी गुर्त दवरून आमगेले हांव उलयतना ते जावचे एक आनंद आसपळा ते वर्णन करच्याकंतू खंडित साध्य ना. वयबा आतां आमी जाल्यार आमगेले गांवां गेलेले तेन्ना आमगेले टिचर्सान मेळ्ळी की आमी तांकां एक नमस्कार सांगतना तीची भयभक्ती आमकां ऑटोमॅटीक जावन येता आनी आमी तीची सन्न चेडूं की म्हळ्यार एक भावन आमकां येता न्हू.
वय अबा गुरु म्हळ्यारी तशीची गुरु म्हळ्यारी एक भक्ती एक श्रद्धे कडे भितर एक खंयची एक वय. मोग बरके ना मस्त वर्षानंतर आम्ही आता गुरु पळयताना त्या भई आणि काही वच्चे न्ही त्या एक संबंध विंगडच गुरुल्यानी शिष्याला संबंधच पडत ते सांगू जायना. वय अबा तुम्ही गुरु म्हणताना मेगेल एकलो गुरु आशिल्लो प्रोफेसर मुडंबडिताया म्हण सांगून तो इंग्लिश प्रोफेसर तागेले इंग्लिश ग्रामर बुक्स मस्त बरेला ताणे एक अशीच एक गुरुपौर्णिमे दिवसूची ताण आमके एक 20 वर्सां फुडली काणी हे ताण आमके एक वर्कशॉप केलेला तेदन ताण आमकां पुरो एक प्रश्न निमगेला वॉट इज सक्सेस फॉर अ गुरु म्हण सांगून एक गुरुले यशस्साचे मंत्र कसाला म्हण सांगून आम्ही पुरा जन आमकां कस कसाल दिसता त्या पुरा आम्ही सांगले पुरा उत्तर समाची खंयचे ताण तप्प म्हण सांगनी जाल्यार तागेले एक उत्तर आशिल्लें ते आमी आलोचन करचे तशें जालें तो म्हणालो एक गुरु जाल्लेल्यान क्लासा भितर वताना तोंडार एक हास आसता 1 घंट पाठ करून जावन भायर येताना त्याची हासू आनी मनाक एक तृप्ती आसता तोची एक यशस्वी गुरु म्हण सांगून हांव आलोचन केलें अरे वय नव्या क्लासा भितर वताना हासून वचचे सुलभ त्याची भायर येताना त्या हासू आनी ते तृप्ती आसचे ताका आमी परिश्रम घालका जाता ते भितर सो त्या दिवस हांव निर्धार केले मेगेले सगळेची जिवनांतू हांव हे एक उडगस दवरून घेता हे एक पाठ म्हण सांगून हांव ते दना आज वरकेन हांव ते पालन केलेले आस सो ते एक तृप्ती म्हाका आस. आनी एक उदाहरण सांगता म्हळ्यार आमी प्रायमरी स्कुला आसतना आमकां एकली कल्याणी टीचर म्हण सांगून आशिल्ली मुकुंद कृपा उडपी स्कूल सो कल्याणी टीचर म्हळ्यार म्हाका मस्त मोगू तीन केलेले पाठू तीन सांगची काणयो आजी काय हांव विसरनी हांव घरा वचून सांगचे आशिल्लें हांव कल्याणी टीचर म्हणके टीचर जाता म्हण सांगून मागीर आनी एक म्हणटा आशिल्ली मेगेल कल्याणी टीचर भारी चेंदी म्हण सांगून एक्चुअली पळोवचे गेल्यार कल्याणी टीचर मस्त चेंदी ना जाल्यार त्या टायमार हांव कसं शिकिल्लें म्हळ्यार बाह्य सौंदर्या पाशी आंतरिक सौंदर्य मस्त मुख्य म्हण सांगून हांव त्या टीचरीला शिकयली आनी एक छंद जावन चेडूं काणी सांगचे मोग करचे ते पुरा ती एक म्हाका आदर्श म्हण सांगेत ती एक म्हाका स्फूर्ती म्हण सांगेत हांव मागीर शिक्षण क्षेत्र येवका जाल्यार वरकेन तीचे कारण म्हणून सो आज तिगेल उडगासू हांव करपाची जाता पयरी 1 म्हयनो फुडें म्हाका ती उडपा मेळ्ळी देवस्थानांतू हांव वचून तिगेल पांय दवरून तिगेला उलयली पळय गूज बम्स म्हणटा पळय तिगेला उलयतना तिकाय खुशी जाल्या म्हाकाय खुशी जाल्या मस्त विशय पुरो आमी उलयली ती बच्चे वेळार हांव म्हणलें हांव एकपट तुका पटोवन घेवची वा म्हणलें हांव तवळ म्हणली पळय भितर एक मोग आसता म्हण सांगून त्या टायमार म्हाका तें करूं जायनी सो पयरी हांव तिका गट्टी धरून एक पटोवन घेतल्या कसले एक आनंद जाल्ली म्हण सांगल्यार म्हाका भारी खूश जाली त्या एक संदर्भ तस जावन हे गुरु शिष्य संबंध म्हण सांगल्यार ते एक नित्य नूतन म्हणल्यार मणक्याचे हांव म्हणलें पुरा एक संबंध ओट्टू केलेले एक रूप ती म्हाका आम्मशी दिसला ती म्हाका गुरुशी दिसला ती म्हाका भयणीशी दिसला तशी पुरा नमन्याचे एक संबंध हे गुरु शिष्य संबंधांत आसा जाल्यार आमी ते कशी घेता ती ते मुख्य आनी गुरु म्हळ्यार बरी एक स्कुला वचून कॉलेजा वचून शिकयलेलो तो मात्र गुरु न्ही आतां तूं ड्रॉइंग शिकयता चेडवांक तूं एकली गुरु तूं भगवद्गीते संस्कृत शिकयता तूं एकली गुरु तशीच संगीत नृत्य योगा कराटे स्विमिंग कोण शिकयता पळय तांणी पुरो जन गुरु नाही वय मिगेल्या घरा लागी एक माय आस नमनाची वाती करता ती त्या वाती शिकच्याक म्हाका इंट्रस्ट तशी तिगेला हांव वचून त्या शिकली वाती करचे मस्त नमने वाती आसता न्हू आमगेल्या तशी तिगे लागी हांव शिकून काडतर म्हाका कसो खूश कोता ती एक मिगेल गुरु जाल्ली न्हू खंडीत विशय सानाची ती एक गुरु समान एक विद्या दिलेली पुरा जने गुरुची आम्ही परगांवांतनी असताना तांगेल रांदपाची शैली पुरा विंगड असता त्या पुरा आम्ही आमगेल बगले घरच्या लागी पुरा शिकताची तांणी वय आमके गुरु जाल्ले वय अबा खंडित सो आमकां गोत्त आशिल्लें विंगडांक शिकोवचें विंगडा गोत्त आशिल्लें आमी शिकचें ताजे निमित्त कसो जाता स्नेह एक प्रीती एक विश्वास एक संबंध आमगेले घट्ट जाता नाही वा सो एकल्यान एक प्रीती विश्वासू चड जाता तस जावन आमी हे गुरुपौर्णिमे दिवस तसल एक सक्कड गुरूंक मनांतूची उडगास कोण घेवन तांके एक नमन करूया वा नाही वा पुराजन एक नमन करूया तशीच आमगेल्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक पुराजन ताळमेरी आयकत आसतना तुमगेल्या प्रोत्साह आनी मुखारी निरीक्ष करताची आयची कार्यक्रम आमी मुक्षितांती
सकट जनाक नमस्कार.